मोगाळ इश्टानो, आयचो सेवा धर्म जशे परी आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां, आमकां पिडेस्तांची काळजी घेवंक पेकोणी हाडटले सेवक जावंक आपयता. आनी मोगाळ इश्टानो, कशें आमी पेकोणी हाडटलीं मनशां जावंक जाता काय? ह्या दिसांनी आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नियाळ करीत आयल्या. ताच्याच जिविताची एक काणी घेवन आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. म्हणटात की एक दीस आपले सेवे चाकरेचें मोन दाखोवंक सान फ्रांसीस शावेर एका हॉस्पिटलांत भितर सरलो. आनी ह्या हॉस्पिटलांत भितर सरतच थंयसर जायते पिडेवंत ताका दिश्टी पडले. आनी थंयसर एका कोणशाक एक मनीस बसोन आसलो. ताचें आख्खें आंग चोवणांनी भरलोलें आसलें. ताका वास मारतालो. जायतो लोक ताका पळोवन विटेतालो. ह्या मनशाची कूय खाट खोरजोपाक लागली. आनी थंयसर सान फ्रांसीस शावेर आहा तो ताका देखलो. हो यादनीक बसोन आहा तो ताका दिश्टी पडलो. आनी तो खंय सान फ्रांसिसाक उलो मारता आनी ताका सांगता, मातशें म्हाका आदार कर. आनी फ्रांसीस ताचें आयकोन आसलोल्या परी कोत्ता. कित्याक ताका पळोवन फ्रांसिसाक वीट आयलोली. जशे परी हेर सगलो लोक विटेल्लो तेच परी फ्रांसिसूय विटेल्लो. ताका नाका आसलें वचून ताची खाट करजिपाक. आनी देखूनच तो आयकोन आसतल्या परी कोत्ता. तो मनीस परतून आड्डोता तरी आसतना फ्रांसीस ताचें आयकून घेयना. तेन्नाकूय ताच्या मनांत फ्रांसिसाच्या मनांत अशीं उतरां ताका आयकूंक येता. तुवें तुजें जिवीत म्हजे सेवेक विंचून काडलां, तर हे पिडेस्ताक सेवा दिवंक तूं कित्याक विटेताय? तुवें तुजें जिवीत म्हजे सेवेक विंचून काडलां जाल्यार तूं हे पिडेस्ताक सेवा दिवंक कित्याक विटेताय? आनी हें आयकून, ही उतरां आयकून फ्रांसिसाक खंय आपलें केल्लें कार्याचें ताका खोंत जाली. तो उठ्ठा, त्या मनशा सरशीं वेता आनी ताका आदार कोत्ता. ताचो इलाज करूंक ताका आदार कोत्ता. आनी आपलें मोन उपरांत आपल्याकूच खास लावन घेवचे खातीर, आपल्याक केल्ले कोदनेचे बोगसणे मागचे खातीर खंय ताची मातेरीक तो बोट लायता आनी आपल्या जिबेक लायता. आनी म्हाका इश्टानो, आमकां खबर आसा सान फ्रांसीस शावेर जावन आसा एक सेवे चाकरीचो नमुनो. आपलो देश गांव सोडून पयशिल्ल्या गांवांनी तो वावुरलो दुसऱ्या लोकां पासत आनी आपलो जीव करचून तो मेलो. म्हाका इश्टानो, आयचो आख्खो सेवा धर्म आमकां हेंच करूंक आपयता. दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक, पिडेन आसतल्या आमच्या भावा भयणींची चाकरी करूंक आमकां आपयता. जरी तर आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार थंयसर एका शोधपतीची खबर आमकां मेवता. हो शोधपती धांवून येता आनी जेजूक सांगता, सायबा, म्हज्या चाकराची काकलूत कर. ताका कांय जावंक नासलें. ताचो चाकर बरो नासलो, पिडेंत आसलो. आपल्या चाकराक बरो कर म्हूण तो जेजू सरशी येता आनी मागता. आनी हो ताचो भावार्थ पळोवन जेजू थोडाक जाता. येदो व्हडलो पदवेन भरलोलो मनीस ताका एका चाकराचें पडून गेल्लें. मोगाळ इश्टानो, आयज जेजू तुका आनी म्हाका ही शिकवण दिवंक सोदता. आमच्या पिडेवंत भावा भयणीच्या आमी सेवेक पावूंक, तांची आमी चाकरी करूंक, तांचो आमी हुस्को धरूंक. जे मेरेन म्हाका म्हज्या काळजांत म्हजो भावाचो, म्हज्या भयणीचो हुस्को ना, ते मेरेन हांव तांची सेवा करूंक पावचो ना. आय फर्स्ट नीड टू केअर फॉर देम. मोगाळ इश्टानो, हें गरजेचें. कित्याक जेजू जावन आसा आमकां मोयपासाची, आमकां काकलुतीची तेंगशी. आनी पयल्या वाचपांत मोगाळ इश्टानो, थंयसर इसायास प्रवादी जुदा आनी जेरुसल्या विशीं उलोवन म्हणटा, सोर्वेस्पराच्या दोंगरार चडुया, थंय आमकां आसरो मेळटलो. मोगाळ इश्टानो, जरी तो जेजू जावन आसा तेंगशी काकलुतीची, तेंगशी मोयपासाची, जाल्यार आमी ताचे सरशीं चडून वचूंक जाय. तो आमच्या आदाराक पावतलो. आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळोवया. आयज काल आमी बरी ना जाल्यार आमी कितें कोत्तात? पिडेंत आसात जाल्यार, वा आमची भावा भयणां पिडेंत आसात जाल्यार आमी कितें कोत्तात? पयलीं आमी दोतोरा सरशीं धांवतात आनी खंयसरूय धांवतात. जेजू सरशीं कितलीं जाणां आमी मागणें कोत्तात.
तो शोधपोती पयलीं उठोन जेजू सरशी येयलो. जेजू लागीं ताणें मागलें, सायबा म्हजो चाकर बरो ना, ताका आदार कर. आमी आमच्या जिवितांत कितें करता? आदीं चाल आसली, कोणूय बरो ना जाल्यार पयलीं फिरगोजेंत येवन पवित्र साक्रामेंतां दिमी घालून मागणें करतालीं त्या मनशा पासत. आतां आमची ती चाल खंय गेल्या? कित्याक आमी देवा सोरशिल्लीं पयस वेता? जरी तो देव जावन आसा आमचो काकलुतीचो सागोर, देव जावन आसा आमची तेंगशी काकलुतीची, ताचे सोरशी आमी चोडून वचूंक जाय. जेन्ना म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी घरचीं कोणूय तरी बरो ना, पयलीं जेजू सोरशी हांवें येवंक जाय. दुसरे सुवातेर मोगाळ इश्टानो, पिडा म्हणल्यार कितें? आयज दोन तरेचे आमच्यान पिडेचेर नियाळ करूंक जाता. एक म्हणटात ती आमची कुडीची पिडा, आमी बरी ना जातात तेन्ना घडीक कसली कुडीक लागू जाता तसली पिडा. आनी दुसरी म्हणटात ती आमी मानसीक रोग ओ मेंटल हेल्थ आमचे इफेक्ट जाता. जायतो लोक आमचे कुडीचे पिडेक लागून, दुयेंसांक लागून कश्टवता जाल्यार आमची आयज भुरगीं तरणाटी लेगून मानसीक रोगाक लागून ओ कसलेय डिप्रेशनाक लागून कश्टवतात. तिवूय दुयेंत आसात. तांकांय पिकोवणी जाय, तांकांय आमचो हुस्को जाय, तांचे सोबे आमी हुस्को दाखोवंक जाय. जरी तर जेजू ह्या संवसारांत जियेता आसतना, जेन्ना तो चल्लो भोंवलो ह्या संवसारांत, केन्नाय ताच्या सामकार कोणूय पिडेस्त जायलो जाल्यार तो रावतालो आनी ताका बरो करतालो, तांचे सोबे हुस्को दाखयतालो. जरी तर आमी आयज म्हणटा आमी क्रिस्तांवां म्हणून, इफ यू बेर द नेम ऑफ जीसस, क्रिस्ताचें नांव जरी तर आमी घेतलां जाल्यार मोगाळ इश्टानो, क्रिस्ताच्या पावलांनी आमी चलूंक जाय. वी नीड टू वॉक इन हीज फूटस्टेप्स. जर तर जेजून पिडेवंतांक पावलो जाल्यार, तांचे सोबे हुस्को दाखयलो जाल्यार आमी दाखोवंक जाय. पळया जेजू कितें म्हणटा तो, हांव येता आनी ताका बरो करता. थंयसरूच रावन जेजू सांगना तूं बरो जालो म्हणून ना, हांव येता म्हणटा. ही गोज, ही वॉन्ट्स टू गो टू सर्व दॅट पर्सन. आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आमचे पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांचो आमी हुस्को धरूंक जाय. मोगाळ इश्टानो, जेन्ना आमी आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. आमच्या पिडेस्त भावा भयणां सोबें म्हजें मन कितें जालां काय? कितले सेवे चाकरेचें मन म्हजे भितर आसा? जेन्ना कोणूय पिडेंत पडटा तेन्ना पयलें म्हजे मतींत कितें येता? जेजू येता, देव येता, वो संवसारी इलाज घेता, कितें येता म्हज्या मनांत? नियाळ करून पळोवया. आनी जेन्ना तोच जेजू आमच्या थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार येतलो तेन्ना ताचे लागीं आमकां सगल्यांक आमी कुरपा मागुया, आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणीच्या आदाराक पावूं. कित्याक जेन्ना आमी तो साक्रामेंत घेता तेन्ना, पवित्र साक्रामेंत, आमकां सगलो इलाज फावो जाता, सगलो आदार फावो जाता, सगलें बळ फावो जाता. मोगाळ इश्टानो, आमच्या पिडेवंत भावा भयणांची सेवा करूंक, तांचे सोबे हुस्को दाखोवंक आमकां सगल्यांक कुरपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया.